वेस्ट बेंगालची चीफ मिनिस्टर आणि तिने 3 दीस पयलीं म्हाका अपॉइंटमेंट दिलो आणि आपल्या पर्सनली काय म्हणटा त्या प्रमाणे आम्ही आज भोगो पक्ष आमचो अध्यक्ष आणि ट्रेजरर हाका घेवन हांव आज तांकां मेळ्ळो. पॉलिटिकल डिस्कशन मोठेशें कांय करूं ना. पयलीं म्हणजे तांणी ऑलरेडी डिक्लेअर केला 40 मतदारसंघात आमी उमेदवार करतले आणि आमी तुमकां सांगलां आमी पक्ष म्हणटा तो खंयच विलीन करपाक जावचें ना आनी करचें ना. कारण हो पक्ष हो भाऊसाहेब बांदोडकराक सांगलो पक्ष ह्या मातयेंतलो पक्ष आणि ह्या मातयेंतूच उरतलो आणि ह्या मातयेंतल्या लोकांक घेवन मुखार तूं विलीन करपाक सांगलें विलीन करपाक सांगलें इन्वायटेड फॉर अ बेटर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द गोवा. तुम एमजीपी विलीन करपाक सांगलें काय म्हणटा? हांवें सांगलें हांव विलीन करत ना सांगलें तेंच्यांनी अलायन्स हेचेर अजून बसून सोदता रिगार्डिंग जस्ट कर्टसी तुमकां विलीन करपाक सांगलें बेटर प्रॉस्पेक्ट्स तूं म्हणटालो कितें प्रॉस्पेक्ट ऑफ गोवा तांचे हेच्या प्रमाणे बेटर प्रॉस्पेक्ट ऑफ गोवा तुम्ही सांगना तुका बेटर प्रॉस्पेक्ट्स विचारप म्हाका न्ही. तुम्ही सांगना पॉलिटिकल डिस्कशन पळया तांचो स्टेटमेंट आसा की आमी 40 मतदारसंघात कॅन्डिडेट दवरतले. आमचो प्रश्न एज ए चीफ मिनिस्टर म्हणून आमी आज हांगा इतलेंच. आणि जी अपॉइंटमेंट म्हाका दिसता फाटल्या फावटी हांवें आमच्या पत्रकार परिशदेंत सांगिल्लें की जशें बाकीच्या लिडरांक मेळटा तशें कोणीय जर आमकां अपॉइंटमेंट दिवन आमकां जर स्पेशल आपयले आसात आमी ना म्हणचे ना. कारण लिडराक एका प्रोटोकॉल आसता आनी बिईंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बेंगाल तो प्रोटोकॉल सांबाळप हे म्हणजे कर्तव्य. आणि गोंयची संस्कृती कितें गोंयची संस्कृती एकामेकाक सांबाळप एकामेकाक हेल्प करप. सर ती लिडर वेस्ट बेंगॉलाची पण तुम्ही प्रॉस्पेक्ट गोंयचे उलयला म्हणटा न्हू तुमी तिने उलयला तुवेंय उलयला म्हणून तुम्ही काय उलोवंक गूड प्रॉस्पेक्ट्स टू द गोवा. ना ना अजून बसून काय ना तसलें काय ना. इज अ कॅज्युअल मिटींग आमची. ती गोंयां येता एक वेस्ट बेंगालाची चीफ मिनिस्टर गोंयां आयल्या तिका मेळपा खातीर पयर कसो केजरीवाल जेन्ना आयलो तेन्ना ताकाय मेळ्ळें. सो फाल्यां आनी कोणी येतले तुमी मेळटले राहुल गांधी येतलो फाल्यां मेळटले आनी आपयले जाल्यार पण पॉलिटिक्स काय उलोवचें ना तुम्ही अपॉइंटमेंट घेतल्यात राहुल गांधींची? फाल्यां कोणीय जर आयले जसो बीजेपीचो कोणी आयलो बीजेपीचे काय मेळटले बीजेपी वांगडा अजूनही चर्चा चालल्या म्हणून असं अजून ऐकलं. बसून सर ममता बॅनर्जींचं विजन तुम्हाला आवडलं? द वे शी इज वर्किंग इन वेस्ट बेंगाल अगेन्स्ट द पॉलिटिकल फोर्स ऑफ दिल्ली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्या खातीर तिने जी ताकद आपली वेस्ट बेंगालात दाखयली प्रेज. मग त्यांची ताकद आणि तुझी ताकद एकठांय जावंक जायना. हा कोरिया म्हणटा तूं आमकां जाय वेस्ट बेंगॉलाकूय. सर गोव्यात काही गोष्टी घडतात. आमी तुमकां हांवें सगळें सांगलां आणि मुखार खूब जाणां मेळपाक वचपाचें आसा. तुम्ही सगळ्यांक मेळत रावता इंडिपेंडंट मनशाक मेळपाक वचपाक जाय. आयज थिंगा पळय आयज चर्चिलूय मेवलो रोहनूय मेवलो आनी सुदीन मेवलो दीपक हो मेवलो रोहन मेळ्ळो. इट इज गुड. कोण कोणा मेळटा कोण कोणा मेळटा हें बरें आसा. इट इज अ फॅक्ट दॅट पीपल वॉन्ट अ चेंज. वेस्ट बेंगॉल शकता तृणमूल आणि मोगो